स्पीकर सर, मिनिस्टरान आन्सर दिल्लें आसा, पण हांव हावजा समोर नजरेक हाडून दिवपाक सोदतां की केंद्र सरकारान येता त्या अधिवेशन नंबर 14 अधिवेशन नवीन विधेयक हाडपाचें सोदलेलें आसा. तितून एक विधेयक असो आसा की हेरिटेज सायट ESIचो जो बफर झोन जो आसा 100 मिटर करपाचो आसा. स्पीकर सर, जर अशें जालें जाल्यार ओल्ड गोवा जो इनलिगल बंगलो आसा तो रेग्युलर जावपाक सारको इजी पडटलो. स्पीकर सर, हांव सभाघराच्या नदरेक हाडून दिवंक सोदतां आनी सगळ्यांच्या मंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिवंक सोदतां. जर अशें जालें जाल्यार आमकां खूब त्रास जातलो. हेजेर मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा स्पीकर सर. थँक्यू. स्पीकर सर, सरकार कायद्याच्या प्रमाणे फ्रेमवर्काच्या भितर आमी काम करता. आतांच उल्लेख केलो तुमचो विशय खबर आहा म्हाका, पूण ते आतां सबज्युडीस आहा, लोकांचो विरोध आहा. ते विशय एक सायडीक उरलो. दुसरी सायड कित्याक आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा चर्चा करतना की आमी 100 मिटराचो बफर झोन आतांच विजयन जो विशय काडलो ते आमी मॅपींग करून रिजनल प्लॅनार सुपरइम्पोज करून आमी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाक धाडटले. तेजे उपरांत केंद्र सरकाराचे कांय नोटिफिकेशन आसता, ते आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यांचे काय rules regulation, so beyond that, what am I supposed to do as a minister? I may be a minister for town planning, but if there is certain rule regulation and if the petitioner goes and wins those cases in the court, it is also up to the panchayat. Honorable MLA can also talk to the panchayat and see that they do not give permission if they don't want. And actually, Speaker sir, काही कडे साउथ गोवान हांगा कोलवान those sides, the panchayats themselves have taken, if they don't want to give beyond a particular structure, they don't want to give permission, they have taken their own decisions. तुम्ही म्हाका दिसता की आमच्या कडल्यान तरी काय मुवमेंट जावचें ना, पण तुम्ही बी तुमच्या पंचायत लेवलाचेर तुम्ही थंयच्यान प्रयत्न केल्यार म्हाका दिसता की ते आनी फुडें वचपाचो ना म्हणून. रुद्र फर्नांडीस. स्पीकर सर, चिंबलान आमची एक बऱ्यांतली बरी हेरिटेज सायट आहा, माउंट कामल चर्च आनी कॉन्वेंट. हिंगा सर आतां कंस्ट्रक्शन येता म्हणून आयकलां सायडीक. म्हाका मातशें मिनिस्टराक सांगपाचें आहा, हो थिंगा बफर्स झोनाच्या अंडर येता आनी हे मातशी हेजेर मातशें लक्ष घालून ते सायडीक कांय त्रास जायना तशें करचें. Speaker sir, honorable MLA, हांव विनंती करता की to write a letter to me today itself pertaining with all the details, and I will immediately send it to the CTP to check whether it is coming within a particular thing, what can be done and what needs to be done. So if you send me or even WhatsApp me the survey number, I'll get it checked immediately.